आज आमगेलो बब्बाल है सेकंड डे वय डे 2 कालचे फर्स्ट नाईट एक्सपिरियन्स कशी आशिल्ली अरे नाईट काही डे आशिल्लो पुरे जाण पडोवचे आयले तेन्ना 5:30 लोक न्हिदले 9 घंटे ते न्हिदलो आनी मागीर जाग जालो 9:30 उलटा 9 to 5 जालो हांव येदोळ तेव्हा सांगा न्ही वेलकम टू इंडिया बस मागीर तो वेलकम टू इंडिया म्हळ्यार तो प्रॉपर टायमार न्हिदता प्रॉपर टायमार मागीर लोकी सांग गुड मॉर्निंग गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि पुरे जनांकी गुड मॉर्निंग घंटे जल्द 7:24 तर आज ही डे 2 आमगे बब्बाले जन्म जावन आणि बारी एक खुशी जाता सर काली सकाळ कितली यच्छान आसिल काली अयो देवा हांगा दाखून ह्या टायमार आमी चमकली काली हॉस्पिटलांत ओ हो 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 मेगा हात मेगा पाय पुरो अशी थंड थंड जालेले ते एक जात एक म्हळ्यार मस्त हांव एक फील एक इमोशनल एक मनीस ताजे खातीर आतां 8 घंटा म्हाका क्लास आसा आनी त्या वेळेक आमगे कामय पळोवंक न्हय पुरो तर मागीर अर्धमन थंय आसा बाबा थंय आसा शुभदा थंय आसा तर तेंची आतां वगी वगी मागीर क्लास खतम करता आनी हांव दाखून वता आनी थंय वचून थोडे वेळ बसता म्हळ्यार शुभदा म्हागे कडेन येतली मागीर म्हाका दनपारां मागीर क्लास न्हय तर हांव लेखली केस न्हय तिका रिलीव करता मागीर ती घरकडे येवन मागीर थोडे दनपार मागीर ती येतली तर ताजे खातीर हांव फटाफट आतां म्हगेलें काम करता 8 घंटे क्लास आसा आनी तो वचून दूद हाडता दूद येयनात मागीर च्या करता मागीर ब्रेकफास्ट आसना क्लास मागीर जेवण करता चलो आतां दूद हाडता जस्ट आतां म्हगेलो क्लास जाल्ले शुभ जाल्यार जस्ट म्हाका व्हिडिओ कॉल आयलो क्लास करतना सकाळ डॉक्टर यांच्या आमकां अरावंड एक 7:30 तर आतां फटाफट आतां ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर थंय वता आनी अम्मा नासना सकाळ उठून नासना रुलां भाकरी पीठ रेडी करून दवरला आतां वचून हांव रुलां भाकरी करता फटाफट रेडी जावन वच्चेंची येता हॉस्पिटलांत भाकरीच पीठ केला कायल दवरल्या फटाफट करया भाकरी काडता सर आतां वापस सुपर जाल जस्ट आयलो काल आसना बाप आसना रात्री बरं हाडटा सारके ती सांगता म्हाका न्हिदोच्या दिनी ताम जाम करता पयसून काही बाप कोणाकय न्हिदोच्या दिनी म्हळ्यार तो दिवसान तूं लायक न्हिदत आशिल्लो रात्री चाल जालें ते गेले तर हांव तो घरा लागून भायर सरलो एक कसन की मेडिसीन जेवक आशिल्लें मेडिसीन घेवच्या तो गोयलो खंयची मेडिकलान ते मेडिसीन आसा खंयची मेडिकलान मेडिसीन ना तावळ दाखोवन आसलो भोंवतो असो एकय मेळ्ळी म्हाका एक दोन मेळ्ळे एक मेळ्ळी आतां तूं सांग एक आनीक एक आसा थंय वचून निमगीत आतां फस्ट तो फायनली मेळ्ळें आतां हांव हॉस्पिटल वता सर तेंची हांव सोबत सांगता सारकी आसना तुका हांगा मेळटा जाल्यार तोगूची कसलो वयता सर ते हांगा ते तो मेडिकल आसता न्हय तांकां गोत आसता न्हय डॉक्टर कसन जावपाक करता तर त्या हिसाब तो म्हणे बाकीच्या आमगेल हांगाचे मेडिकलाकून घेतले आतां बाकीचे एक वरला हांगा दाखवून घेतले गळो अशी आत्ता पण दाद हां बैस परफेक्ट अशी बैस मांडी बहीण करता डॅडाक बहीण करता अरे असतो तो असला थोडा असतो तो मध्येच बड़ा दिख रहा है क्या देखो दिख रहा है क्या इसमें दिख रहा है क्या हसले वेगोंड्या आमगे बाप चंद करून निद्दा लागला आनी हांगा आतां जेवताच ती वय आता मम्माका फर्स्ट मील मेळटा आफ्टर कितले 48 hours 48 जाले 24 + 12 36 hours 36 hours फायनली डाळ शीत अरे मम्मा जेवताना उठायला पडे म्हाका न्हिदोचें सोडा जेवच्याकय सोडा ना गाइस तो रडता म्हाका दिसता ताका लाईट बंद करता दिसता थोडे लाईट बंद करता गाइस जेवण डन आज आमगेलो बब्बाले सेकंड डे वय डे 2 2 दिवस जाले बब्बाले जन्म जावन न्हय आतां बदमाश आसतो रडचा स्टार्ट केलो अरे आतां सिस्टर उठून टाइमपास करता आसता वय आमगे लागीं जाल्ले रडू आतां भायर वचून सिस्टर आवटू रडता आसता
ताका भोंडाव का भोंडायतल्यार गंमत जाता एक कडेन दवरल्यार रडता शाणा असं पुरो बाबू अशी दिसता म्हाका एक सांग कालचे फर्स्ट नाईट एक्सपिरियन्स कशी आशिल्ली अरे नाईट खंय डे आशिल्लें तें पुरो जण पळोवचे आयले ताका मेळचे आयलेली ती तेन्ना 5:30 तुका न्हिदलो 9 घंटे तो न्हिदलो आनी मागीर जाग जालो 9:30 अरे तुका गोत ना आमगेल बाबूस न्हू हय नाईट शिफ्ट युएसएन पैदा जाल्लो काही पैदा जालो म्हाका गोत ना कसं कसं आम्ही न्हिदता तो उठयता म्हणल्यार ते युएस टायमिंग कडे न्हू बर्थडेची 9:30 उठायला मागीर न्हिदवचे का न्हिदनी रात्रभर 5:15 त्या जागे आशिल्ले ओहो सकाळी तर तागेले उलटा 9 to 5 चालू युएसा बॉर्न जालो तो वय. इंडियान येयले ताका येतूळ तेव्हा सांगा न्ही वेलकम टू इंडिया करून मागीर तो वेलकम टू इंडिया आयलो म्हणल्यार तो प्रॉपर टायमार न्हिदता प्रॉपर टायमार मागीर वगी सांग वय वय रावय तो आतां भायर चमकला आयल्यार न्हू ताका सांगता वेलकम टू इंडिया जाय जाय तूं आतां न्हिदे रेस्ट कर थोड्या वेळा म्हाका वच्चें आसा क्लासान चल तूं रेस्ट कर हांगा थंग पळया राखी पाच्ची येयल्या सो क्यूट तो जस्ट भायर सरलो क्लासा खातीर ती गेल्या अम्मा येयली हांवपास तर आतां बैसता ती हांव आतां भायर सरलो तर आतां मागीर हांगाच भायरची क्लास जाल्ले आतां हांव वताच घरकडे म्हाका घरकडे ऑनलायन क्लास आसा तर शुभदाक आतां जस्ट फोन केलेलो कसान करता आसा ती आनी जस्ट आतां उठयली म्हळ्यार चड न्हीद काडता आशिल्ली आनी बाबूय न्हिदलो आतां उठयलो तो आतां खेळटाच बसून घे आनी रात्रभर कसन वतना आतां कसन पळय आतां म्हाका आतां वच्चें जायना म्हळ्यार म्हाका आतां घरकडे वचून ऑनलायन क्लास घेवका घरकडे आयलो आनी म्हाका थोडें एडिटींग करचें आशिल्लें तर जशी टायम मेळटा तशी हांव फटाफट एडीट करता डिनरूय करता कालची चणाक अशी व्हरलेली आनी आवाळ्याचे अम्मान लायक करून गोज्जू केला चपाती होटल लायक करून खावची आतां चलो हांव फस्ट डिनर करता आनी ताचे मागीर थोडे ब्लॉग एडीट करता मागीर 9 घंटाक म्हाका क्लास घेवचे आसा ऑनलायन क्लास ना आसल्यार हांव सिद्धा आतां हॉस्पिटलाक वता आशिल्लो डायरेक्ट म्हळ्यार मिस करता बाब्बाक ते नवें जाल्यार ना बारीक खुशी जाता गायस ह्या फिलींग न्हू एक विंगडाची तवळो ताका धरला जाल्यार ओ हो 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 सन विंगड फिलींग आशिल्लें म्हाका तें आनी ते केन्ना म्हाका भंय लागता आशिल्ली धरच्याक म्हळ्यार अभ्यास ना न्हू आतां धरचें म्हाका तर ताजे खातीर बट चिकी सांबाळून धरचें एक तर ते पाळणान थंय घालच्या खातीर आसना दवर अशी वयर अशी करून दवरता मातशी की हायट वयर आसा पण तें आसता न्हू तांगेर पाळणान घालना तर ताजे खातीर ठीक आसा स्लोली म्हाका आतां एक्सपिरियन्स जातालें आनी स्लोली हांव बाबाक आतां धरचें लागतालो चलो ठीक आहे आतां जेवता हांगा अम्मान आतां जेवण दिलां जवारी चपाती चण्याक अशी आनी हें गोज्जू चलो एन्जॉय करया मागीर क्लास जाल्ल्या आनी आज कसून शेक असो इतलो गरम जाताच न्हू आतां म्हाका एक तो व्लॉग करच्या खातीर हांव फॅनूय बंद केला म्हळ्यार त्या वाऱ्याचे पुरो वॉयस येता करून ताजे खातीर तो व्लॉग जाल्ले मागीर एडिट करून आतां जस्ट शुभ जाल्या उलयता आशिल्लो हे गाईस कसन की मेसेज आयला ती गेले वाजी तो म्हळ्यार ती बर्थ सर्टिफिकेट ते कसन की करेक्शन आसा ताजे खातीर हांव तिका उलयता वापस येता कसन की करेक्शन आशिल्लें मदतची कितें एड्रेस आसा तो कसन की तांणी कसन की रॉंग कसन की केल्लें आतां पळय आतां ते फाल्यां वचून हांव सॉर्ट आउट करता कसन थोडे वेळ पूड आसना तिका तो उलयता आशिल्लो व्हिडिओ कॉल आसा तीन व्हिडिओ कॉल केला रे बाब न्हिदलो ओके आतां हांव सांगली तिका तुवें एक काम करी आतां न्हिदे नाजाल्यार थोड्या वेळ मागीर तो उठयतलो मागीर तुमकां न्हिदोच दिना मागीर तो कितले कश्ट न्हू आम्म जत्त न्हू ताजी मागीर तांकां कितले कश्ट दोन बसका हांवें धरता अशी काय न्ही म्हाका एक्सपिरियन्स ना धरच्या पापती काय ना एक्सपिरियन्स बट ती कशी पूण मॅनेज करता आसा बट ते ऑटोमॅटिकली फिलींग येता तें मागीर चडला धरचें ना अम्मान आनी सांगता म्हाका हे धरता म्हळ्यार प्रॅक्टीस ना ओके धरचें म्हाका केन्ना आसना तें आसना मातच म्हाका टेंशन येता ते ताजे खातीर म्हाका तिके भंय लागता तें आतां न्हिदला ताजे खातीर तिका सांगला न्हिदतो न्हिद मागीरची मागीर पळया आतां टायम आसलो न्हिदतो न्हिदे नाजाल्यार एक फावटी उठयलो मागीर पुरो रात्रभर न्हिदोचें दिनी काल पुरो दीन रात्रभर न्हिदोचें दिनी आमगे बाबा US टायम फॉलो करता दिवसा न्हिदता हांगा आनी तागेल्या रात्रीचे 15 जाता हांगा ठीक आसा न्हिदो लायक करून तागेले दिवस न्हिदोचें लायक करून गट्टे आमगेले दिवस गेल्ले न्हू तेन्ना आमी लायक करून गट्टी न्हिदत आशिल्ली तो आमगेलें कामय जालें हांवें आतां थोड्या वेळा मागीर हांवें न्हिदता चलो आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां परत जाणां आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करा गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज गुड नाईट टेक केअर